टॅक्सीवाले म्हणतात आम्ही परमिट परत देतात. हय रे म्हणतात रे ते. आता कितले करतात ते मागीर पळोवया न्ही. पण एक तांचे फायद्याच्यो सगळ्यो गोश्टी आहा. सरकार तेंचो आहा, सरकार तेंचो आसल्या कारणान सरकाराक तेंची सगळ्यांक काळजी आसा. आणि जे गोष्ट तारीख आमच्या आदरणीय मुख्यमंत्र्यांनी जे म्हटलं पळय तशेंच आहा. ते सगळो विचार सगळ्यांनी करून एका थंय बसून तो निर्णय घेतलेलो. आमी आमकां हांगा पावपी तेच माणूस तांचोय शेअर आसता भितर. तांचो आमकां पयलीं विचार करचो पडटा आनी तांचो सगळ्यात बऱ्यापैकी सगळे विचार करून निर्णय घेतलेलो. पण कन्क्लुजनाचेर कोणूच येयना. गव्हर्मेंट आयला ते येवपाक जाय न्ही. कित्याक येयना दिसता ते तुमकां? आतां तांचे मनांतली कितें आसा तुका म्हाका कशें जातलें ते कळूं शकना न्ही. पण एक गोश्ट सांगता, वी आर ऑल इन्क्लुडींग चीफ मिनिस्टर आमी जे सगळे जे आसा फॉर अवर पीपल पर्टिक्युलर वीथ दीस अवर टुरिस्ट टॅक्सी. सर ते म्हणटा टोटली स्क्रॅप करा नाजाल्यार एन मास परमिटा. आतां आमी एक काम करचें पडलें. एक सेंट्रल गव्हर्मेंटाक एक नोटिफिकेशन काडपाचें लागचें पडलें की जितल्या स्टेटीनी हे ॲप सर्वीस जे आसात पळय ते सगळे स्क्रॅप करचे. बाकीच्या स्टेटीनी चलतात ते आमच्या सारके माणूसच गाडयो चलयतात तेन्ना हांगा गोंयान कितें नाका. आमी तो प्रयत्न करचो पडलो. टुरिजमाक अफेक्ट जावपाक सुरू जाला. भरपूर जाला न्ही, जातलोच न्ही. लास्ट इयर जावपाक सुरू केलें जेन्ना चार्ज घेतलो रिजन फायंड आवट केली तातूंतली मेन रिजन हांचे येयले ताचेर विचार करचो पडलो. आज सिजन सुरू जावपाक जाला आनी आतां जर हांच्यांनी जर अशें जर हें केलें तर बरोबर न्हू. हांव तांकां रिक्वेस्ट करता अजुनूय तेंचे फायद्याच्यो गोश्टी आहा. हांव इंडिविज्युअली कोणाशी उलोवपाक जाय उलोवंक शकता फॉर मी दीस नो प्रॉब्लम. पण तांच्या फायद्या खातीर सरकार कितें ते करता, लुकसाणा खातीर न्हय. आतां स्ट्रायकाक लागून टुरिजमाक इफेक्ट जालो काय जावना? तितलो जावंक ना. जो जाता पळय येणाऱ्या 2 दीस जर तांच्यांनी डिसिजन घेतलें ना 100% जे कितें सर्वीस मेळपाक जाय टुरिस्टांक ते मेळटा.